जुवांचे सुवार्थेंत आज बाप पूत आणि पवित्रत्व हानी तेगायनी एके फ्रेमींत येवचे दिसता आणि जेजूच्या उतरांनी तांची एक मोगा तस्वीरच सुवार्थेकारान काढली गाय अशें बघता. आपल्या बापाक म्हाका पाठयला तो बाप म्हणून आपोवचो जेजू म्हजे नावी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो म्हणटा. हे मुखांतर पुताक आनी पवित्रत्म्याक आमकां पाठयलेले बापानच म्हणून सुवार्ता स्पष्ट सांगून दिता. हे सुवार्थेंतले त्रिंदादीचे तस्विरेक मग करप आनी देवाचें उतर पाठतळ म्हणले परी आसची आमकां दिसून येतात. जेजूचो उपादेश मोगाचो म्हणून आमी येदोळूस जाणा जाल्या हांव. जेजूस सांगता तशें हो मोगाचो उपादेश पाळतेल्यांचो जेजू मोग करता, असल्यांचो बापूय मोग करता आनी हांकां जेजू आपली वळख दिता. जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार जेजूचें उतर पाळचें आनी हे मुखांतर बापाचोय मोग भोगचो. बाप आनी पूत दोगी तांच्या ह्या मोगाच्यांतय येवन वस्ती करतात. जेन्ना बापान पाठयलेलो पवित्रत्व मजतदार जावन आमचे संगी येता तेन्ना त्रिंदादीची हाजरी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देखून आज सुवार्थेंत त्रिंदादीची तस्वीर मात्र न्हय, त्रिंदादी संगी आमी आसची तस्वीर. आमचे थंय त्रिंदादीची हाजरी एक मोगाची प्रक्रिया, मोगाची जेणी, बापा पुता आनी पाराक्लिताक जोगती प्रतिक्रिया.